Jiggy Biggy Tara, powered by MCC Bank. दायजवळ टीव्हीचे सर वीक्षकांक म्हजो मुखार प्रणाम. तुम्ही पळयत आसात तुमचे फेवरेट शो दॅट इज MCC बँक प्रेझेंट्स जिगी बिगी तारा. खंडीत रितीन तुमचो हार्ट बीट कितें आसा मस्त फास्ट जाता आसा कोण ना कित्याक म्हूण सांगल्यार येदोळ पर्यंत तुमी राखून रावल्ली घडी हांगासर येवन पावला. येस, आयच्या एपिसोडाचे अखेरेक तुमकां कळटले आमच्या ह्या जिगी बिगी ताराचे फायनलिस्ट कोण म्हूण सांगून. पूण ताचे की पयले आमकां डायरेक्ट थंय म्हणचे पावूंक जायना वयमू. आनी थोडे परफॉर्मन्सीस जावंक आसात, तांचे परफॉर्मन्स तुमकां पळोवंक आसा. ताचे उपरांत हांगासर आमी डिस्क्लोज करतल्या आमची फायनलिस्ट कोण म्हूण सांगून. पूण ताचे की पयले मोगाचे वीक्षकांनो तुमचो हांव उपकार आटयते आसा कित्याक म्हूण सांगल्यार आमच्या दायजवळ टीव्हीन जावचे हर एक प्रोग्रामाक तुमी निरंतर रितीन मोग आनी पाठिंबो दिला. आनी स्पेशली आमचे हे शो म्हणजे जिगी बिगी ताराक तुमी भरपूर रितीन मोग दिला. हो मोग अशेंच आसूं दी म्हूण सांगून हांव तुमचे लागीं विनंती करते आसा. तशेंच आमचे कंटेस्टंट इतले म्हणसर कोणें पुरा हांगासर येवन तांचो टायम हांगासर दिला, मिनत काडला. तांचे कंटेस्टंट मात्र न्ही, तांचे आवय बापूय जावन दी, तांची वडीलां, तांची कुटुंबादारां, तांचे मेंटर्स, तांचे शिक्षकांक सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगून खुशी भरते आसा. कित्याक तांच्या मिनतीचो फळ जावन आमचे हे शो कितें आसा आज हांगासर सुपर हिट जाला. हाका खंयचे रितीचे आमी सवाल करूंकूच जायना. आनी दुसऱ्यान आमच्या मोगाच्या वरायणाराक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगून खुशी भरते आसा. कित्याक म्हूण सांगल्यार तांणी हर एक एपिसोडान सांगचे एक कश्टांचें आमकां काम दिलां, आमकां जजमेंट करचें म्हूण सांगून. आनी खंडीत रितीन हे कश्टाचें काम जाल्यार हांगासर तांणी बेस्टांतले बेस्ट आमच्या सिंगर्सांक विंचून आतां हांगासर सेमीफिनाले म्हणसर हांण तांणी पावयल्लें आसता. एक व्हडले जबाबदारीचें काम आमच्या वरायणाऱ्यांनी बरें करून निभयलां आसता. आमच्या तेगाय जाणां वरायणारांक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगूंक खुशी भरते आसा. तर मग अशें न्हू परत तुमकां सुमेसांक आमच्या ह्या जिगी बिगी ताराचे अखरीचे सेमीफिनाले राउंडाक येवकार मागते आसा. अँड विदाउट अ फर्दर डू लेट्स वेलकम द फर्स्ट कंटेस्टंट. लिशा. हाय मॅम. ओके, सो लिशा हांगासर येवन पावल्ल्याक पयल्यान पयले तुका हांव कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणते आसा. Thank you. सेमीफिनाले म्हणजे तूं येवन पावलाय. खंडीत रितीन तुजे घरचे सपोर्ट आसलो कोण ना वयमू, सो घरच्याचे सपोर्टा निमती हांगासर येवन तूं पावलाय. ओके, सो आयच्या दिसा हांगासर तुका पावून कशें भोगता आसा? आर यू हॅपी? एक्सायटेड? चुरी बेन दिसता आसा गी 1% इल्ले म्हणी ना चुरी कांय बेन दिसता ना. ओके, सो इतलें तूं ट्रेन जावन आयलाय म्हणून अंतूनच कळटा तुका चुरी बेन दिसता ना म्हणून तूं सांगते आसाय. ओके, सो आतां हांगासर एक कॉमन क्वेश्चन आमचे कित्याक म्हूण सांगलां इतले एक लांब जर्नी इतले म्हयने तावन तूं हांगासर ह्या आमच्या कॉम्पिटिशना पसून तूं प्रिपेर जावनूच आसाय वयमू. सो तुका कशें भोगलें हांगासर जिगी बिगी तारातून तुका कितें पुरा आयकूंक मेळ्ळें वा लोकांनी तुका रेकग्नायज केलें गी कालें पुरो बरें जालें तुज्या लायफान आमकां सांगताय गी? जिगी बिगी ताराची ही मानशी आमकां एक म्हाका गायन चिंतून टॅलंट तुका शो करूंक एक बरी मानशी म्हणटा. ओके, आनी लोकांनी रेकग्नायज केलें की म्हजी आयडेंटिटी एक सिंगर जावन आसा. आनी म्हाका हांवें सिंग करतना चुकी करताल्यो न्ही त्यो वरयणाऱ्यांनी म्हाका दाखोवन दिल्यो, करेक्शन्स दिले आनी त्यो इम्प्रूव करून म्हाका टिप्स दिल्यात आनी ते उपकाराक पडल्यात. आनी व्हडले मानशीर गायन करूंक आतां कॉन्फिडन्स मेळटा. ह्या शोक आयल्या उपरांत मस्त जाणां बरें सिंग केलें, बरो ताळो तुका आसा, ऑल द बेस्ट म्हूण विश करतना खुशी भोगता. आनी म्हाका ट्रेनर्स जावन आसची शिल्पा मॅम आनी सुनील सराक हांव आभारी जावन आसा. दायची वर्ल्ड टीव्ही म्हाका एक शोन भाग घेवंक फावो केल्ल्या. दायची वर्ल्ड टीव्ही आनी जिगी बिगी तारा सीझन 2च्या टिमाक देव बरें कर म्हणटा. ओके, तर तुझी उतर आयकून आमकां बारी खुशी भोगली. तुवें एक सांगलें कितें घेवन सांगल्यार तुका एक सिंगर जावन एक आयडेंटिटी क्रिएट जाला म्हणून सांगून न्ही ह्या रियालिटी शो वता न्हू. सो दॅट टच्ड माय हार्ट एक्चुअली. सो तुकाच तुजें एक आयडेंटिटी फॉर्म करूंक तुका एक हेल्प जालें, तुका एक वाट मेळ्ळी म्हूण सांगून. ओके, सो तुवें येदोळ पर्यंत आमच्या जजस आतां कितें पुरा शिकलाय तें आतां हांगासर तुका दाखोवंक एक शोकेस करूंक एक फायनल चान्स म्हूण सांगेत. कित्याक म्हूण सांगल्यार आयच्या परफॉर्मन्सावर डिपेंड जावन आसा तुका फायनल्साची टिकेट मेळटा की ना गे म्हूण
म्हणून सांगून सो तूं तुजे बेस्ट दिवंक रेडी आसाय गी वय ओके सो आयच्या परफॉर्मन्सा विशीं आमकां इल्लें सांगताय गी म्हणल्यार खंयचे पोद वा कंपोजर कोण हाच्या विशीं इल्लें सांगताय गी आमकां मुझे पॉज जावन आसा आजकाल म्हज्या मनांत ओके हाचो कंपोजर अजित पिटर ओके आनी सिंग केल्लें जॅकलीन फेर्नांडीस. ओके सो तुवें येत सॉंग चूज करूंक काले म्हणी स्पेसिफीक रिजन आसा की हें सॉंग इल्लेशें उडतें बगलें आनी बरें आसा. ओके सो तुका अपबीट सॉंग्स बरे लागता म्हणून सांगता आसा तूं ओके पळया सो तूं मस्त प्रॅक्टीस करन आयलें अँड यू आर नॉट एट ऑल स्केर्ड नॉट इवन 1% म्हण तुवें आमकां सांगलें सो तें तुज्या परफॉर्मन्सान आतां आमकां दिसाचें. ओके ओके रेडी okay. येस द स्टेज इज ऑल योर्स. आजकाल म्हज्या मनांत उल्हास कसो कळना उद्वेग हरे खिणा अत्वेस कसली भोगणा कानाक वारे रिगल्या वासरा परी काळीज माता उडकाणा सगळे सोबीत दिसता वेगळे वेगळेच लागता संवसाराक स्पोटलून धरून उमोव्याशें बगता उठल्या लारांनी मोळबांतल्या तारांनी थंडवाळच्या वाऱ्यांनी तुकाच बगता उमाळच्या चिंतनांनी कातूरच्या भोगणांनी दिसाची सपनांनी तुकाच देखता उदकांतल्या लारांनी मोळबांतल्या तारांनी थंडवाळच्या वाऱ्यांनी तुकाच बगता उमाळच्या चिंतनांनी कातूरच्या भोगणांनी दिसाची सपनांनी तुकाच देखता. झिंगेक शेवट नासलो चिंताली काळो कसलो जिवाक ह्या सुशेग नासलो बांदपास बांदतलो गळो जेन्ना झिंगे तूं देलोय फांत्याचो सूर्य फांकलो भरवोशाक मुंगो फुटलो संवसारच बदलूंक लागलो सगळे सोबीत दिसता वेगळे वेगळेच लागता संवसाराक स्पोटलून धरून उमोव्याशें बगता उदकांतल्या लारांनी मोळबांतल्या तारांनी थंडवाळच्या वाऱ्यांनी तुकाच बगता उमाळच्या चिंतनांनी तुज्या भोगणांनी दिसाची सपनांनी तुकाच देखता. आसली रिते रिते नातिल्ले कसले नाते तुझे येणे सुफाते कळले ना जाले किते तुझ्या मोगाचे साते फांकला आता मुझेर पुरते जाला मुझी वावरते नाकानी दुसरे किते सगळे सोबीत सोबीत लोवा उबे उबे तुझ्याच पवळ्यांनी सासनाक सांची चिन्ना मती उदकांतल्या लारांनी मोळबांतल्या तारांनी थंडवाळच्या वाऱ्यांनी तुकाच बगता उमाळच्या चिंतनांनी कातूरच्या
तुझ्या बोगणानी दिसाची स्वप्नानी तू कास देखता देव बरें करूं. लिशा येस मॅम. तुका कशें बघता तुजें परफॉर्मन्स कशें जाला म्हण चिंताय तूं? इल्लेशें पार्ट जालें. ओके हांव कांय म्हणूंक वचना ताच्या विशयांत. डायरेक्ट म्हणजे तेच्या कडेन या ओके गे. ओके. ओके सो हांव पयलें फादरा लागीं विचारता. फादर तुमचें ओपिनियन कितें आसा सांगतात गे. लिशा कित्याक पाड जालें म्हणटाय तूं? ब्रेथ कंट्रोल मिस जालो. एक दॅट इज अ मायनर थिंग. पूण तुका सांगता यू हॅव अ व्हेरी गुड अँड स्वीट वॉयस. बरो ताळो तुका. थँक्यू फादर. पॉझिटिव्ह काणी पयलें जायत गे. पॉझिटिव्ह देर आर मेनी पॉझिटिव्ह मस्त संगती बऱ्यो संगती आहात. हे मस्त लिरिक्स आसतना पळय वय आमकां इल्लें ब्रेथ तूं जाय पडटा तें हाडी हाडी रागा. आनी एक सांगा हांव कित्याक म्हळ्यार आमी ते बँगलोर थोडे फुडें रेकॉर्डिंग वेता आसतना थोडे क्लासिकल सिंगर्स आनी आहात फ्लुएंटली एफर्टलेसली दे सिंग म्हळ्यार तांकां प्रॅक्टिसा दितलें. देखून तूं आतां ल्हान प्रायर आसा तूं तुज्या गुरू लागीं वा कोण तुका शिकयतात तांचे वचून हे एक शिक जायत गे. म्हाका सांगूंक सुलभ पूण म्हजें हाणें बरप कळना स्टुडियोंत जायना तितलो सुलभ न्ही हांगा सांगूंक सुलभ जायत गे. एक ब्रेथ कंट्रोल एक तें रिदम उडास दवरचें. रिदम एक दोन कडेन म्हाका तशें दिसलें. आनी फावर जायचें. जॅकलीन आपणें सिंग केलें जॅकलीन वय ते फादर मुल्ला सोंद आसलें पयलें हांव चिंता स्पीच आनी हियरींग डिपार्टमेंटांत व्हेरी पावरफूल सिंगर. ताजो ताका पळयतना ताज्या सिंगिंगाची क्वॉलिटी आहा पळय तितलें दम्म तो पावर ते पावर जाय पडटा. ते इल्लें एक्स्ट्रा एफर्ट करचें पडटा कित्याक तुजो ताळो बरो आसा स्वीट आनी पिच आनी पुरा म्हाका ओके म्हूण बगलें म्हाका. हे विज्युअल मिडियम बाय लिशा विज्युअल मिडियम म्हणटा आसतना विज्युअलान ती इल्लेशें मस्त फरक करना पूण ते इट एड्स टू दी एंटायर परफॉर्मन्स विज्युअल मिडिया जायत गे. तुका पाठ जावन तुका बघायचें म्हणूच ना कित्याक म्हळ्यार तूं हांगा सेमी फायनला पावलें व्हडलें साधन. देर इज अ लाँग वे टू गो जायत गे. आमी चिंतना का म्हजें नो 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 जायत गे. तुका बरें देणें आहा देवान तुका देणें दिलां देवाक हरसी आनी तुज्या माय बाबाक तुजे गुरू कोण आसात मेस्त्री कोण आसा तांकां देव बरें करूं म्हूण आनी तुज्या ताल्यान देवान दिल्लें देवाक हरसूच्याक तूं वापर जायत गे. क्वायरांत आसाय गे क्वायरांत वय ताकोडे हां वय आसा. हां कोण क्वायर मेस्त्री थंय? मायकल सर आनी विन्सेंट सर. क्वायरांत आसाय न्ही. भुरग्यांच्या क्वायरांत गे वडांच्या क्वायरांत दोनांती आसा. दोनांत या गे. म्हळ्यार तूं आतां ऑलरेडी ग्रॅज्युएटेड तुका आनी PhD मात बाकी आहा वेस्ट तमाशें म्हळें बट यू कॅन लर्न जायत गे तांचे दम शीक जायत गे. जायत. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू. लिशा वय कशें जालें? चूर मिस्टेक जाले. मिस्टेक जाल्लें बरें सांगून वचोके धाडे थोडे फावटी आमकां आयकना जाल्यार वय मो वय थोडे फावटी आमचे कान दांपोवन आसल्यार आं तुमी सांगल्यार मात्र खंय मिस्टेक जालें म्हण जाता. मात्र आज आमी समा आयकोन आसलें कित्याक कोत्ता एक हॉळ मात्र उतरोंक आमकां हय वय मो. आतां पयलेंचे बरें करूंक जायना. पयलें कान सांबाळ्ळें आज आनीक शार्प आसलें जायचें ना आमकां काम दिलां न्हय. वय तूं बरें सिंग केलें टेन्शन करनाका. टेन्शन जाता गे ना उण्ण इल्लेशें ताळो इल्लो ड्राय जालो गे तुजो. वय वय गे इतलें बरें येयलां न्ही तूं तितलें सिंग करना काय. रेकॉर्डिंगान तूं लायव्ह सिंग करतना इल्ले कश्ट जातात. ओके ओके बरें सिंग केलें. दोन तीन गडे शिंपी घेवन गेली. वय मागीर लास्ट तुजें सस्टेन आनी प्रकारचें बरें आसा. लास्ट एंड केलें तुवें तेंय बरें आसलें. थँक्यू मॅम. मायक तुवें मायक कशें वापरचें म्हणून तुमकां कळ्ळें. लावड येताना या फेड आउट करतना आमी कशें मायक आतां फाटी वचपाचें तें कळ्ळां तुका वय मो. तुका पळयलें हांवें ऑब्जर्व केलें. हांव देशीन पळयलें तर कळटा नातलें हांव तुका पळोवन उंतारलें. बरें जालें सिंग केल्लें. ओके धाकटे धाकटे सुकी आसलो तेंत शिंपी घेवन गेल्ली पळय मागीर उरलें ओडलें कांय बघून हांव आनी कितो थ्रो जायचे. आतां सॉंगा ओट्टकूच तुका प्रेजेंटेशन जायचें मात तुका सॉंगाक हें कालें कॉन्सन्ट्रेट करचें गी या तुजें प्रेजेंटेशन दिवचें गी तें कश्ट जालें आमचो तुका. ओके आनेक पावटी खंयचे पद विंचतना दोनी ओट्टूक बॅलन्स जायचे जायत गे. ओके मॅम. ओके ऑल द बेस्ट. थँक्यू. लिशा
वय मॅम एक सोबीत नाजूक मवाळ एक ल्हान ताळो तुजो सुबीत करून गायता एक सुरवात बरी जाली आयकूंक स्टार्ट करतना मागीर मात्र ह्या पदाक हाका उदकांतल्या लारांनी त्या पार्टाक येतना इल्लो पावर जायचे ओके मॅम हांवें पयल्यान म्हणलें अयो देवा म्हाका गोता हें पद मुस्त उतरांत हें आतां कशें म्हणटा काय खंय ब्रीद करता खंय उस्वास काण घेता कालें करता म्हणून हांवें पयल्यान तें सांगिल्लें तशें जालें कश्ट म्हणल्यार लायव्ह सिंगिंगाक बारीच कश्ट आसा ते वर्स उदकांतल्या लारांनी ते पार्टार तुवें कितलें मार्क करन हांगा ब्रीद करता म्हूण चिंतल्यार परत्यान त्या नेक्स्ट वर्डाक पाटी येवंक उस्वास काडून पाटी येवंकचे तितलोय टायम ना वय देखून एकाच ब्रेथ म्हळ्यार तितलें तुवें प्रॅक्टीस करीचें पडटा एकाच ब्रेथार म्हणून थोडे नोट्स टच जावनात मात संवसराक पटलून धरून ऊ मोव याशें बोगता तो नोट कसो म्हूण पळय ती लायन संवसराक पटलून धरून मोव्याशें बघता ते तो नोट तुवें स्ट्रेट म्हणाय तुवें हे लायन्स ते टच जावना म्हळ्यार तुका नेक्स्टाक येवंक आसलें देखून ते नोट्स समा एंडींग नोट्स समा टच जायचे जायते मागीर थोडे कडेन बारी बरे आसले तुजे वेरिएशन्स वर्साचे जिणेक शेवट नासलो ते कसलो आनी तें बरें आसलें जायत गे वेरिएशन्स थोडे बारी बरे आसले एंडींग तुजें तूं ओन घालें गे तुवें ना सॉंग आसा गे ओके ओके तें म्हाका उडास येना बट सुबीत बरें जालें तें नीट आहलें परफॉर्मन्स तितलें येनातलें आज तूं म्हळ्यार नासोंक गेल्यार मागीर तें येना शब्द तें गोत जालें म्हाका तूं आज वगत रावलें न्ही हाचे पयलें तूं नासलें पळयलां हांवें आदल्या आनी तुवें आज नासोंक गेल्यार 4 शब्द येनात मागीर तें देखून बरें दॅट्स अ गूड क्वॉलिटी ऑफ अ सिंगर तुवें म्हळ्यार तें मतीन धरलें तुवें आज म्हजें सिंगींग हांवें बरें दिजें नासोंक वचून हांगा सिंगींग गेल्यार जायना मेन हें आसचें हांगा कालें संगीत न्ही गायनाचें सो ओके डिसंट परफॉर्मन्स आनी की तुवें प्रयत्न करया जायत की बरें एक दुसरें पद आमकां एक आयकोंक आज दिलें तुवें खुशी जाली जॅकलीन फर्नांडीसान एक बारीक सुबीत कर म्हणून हांवें आयकलां ताणें गायलेलें हें ताचें तें लेवलूच दुसरें तसो तो थ्रो ताचो पावरच वेगळोच सुबीत जाता आयकोंक तुजें बरें जालें जायत की थँक्यू मॅम थँक्यू जजेस ओके तुझ्याकडे सरताना तुका इल्लें डिसअपॉयंटमेंट आसलें बट खंडीत रितीन जजेसाचे कॉमेंट्स आयकून म्हाका बारी खुशी जातलें आसा कित्याक म्हूण सांगल्यात आनी तुका खंय चूक जाला म्हूण सांगलें तरी सांगात तांणी सांगलें ते गायनी सांगल्या की यू गॉट अ ग्रेट वॉयस अँड दीस वॉज अ डिसेंट परफॉर्मन्स म्हूण सांगून खुशी जाली गे आयकून ओके सो नेक्स्ट राउंडाचे काले म्हूण सांगून हांव कांय सारूंक वचना तुवें टेन्शन घे नाका सो आनी इल्लेशे टायमान ते रिवील जाता बट ते दळ पर्यंत तुजे ह्या परफॉर्मन्सा खातीर तूं तुज्या सेल्फाक थँक्यू म्हूण सांग बिकॉज तुवें केलेला पॉझिटिव्ह एफर्मेशन करीचे वय मू सो ग्रेटफूल जा अँड तुका तुज्या फ्युचराक आमी ऑल द बेस्ट म्हणते आसा ओके येस आयुष हाय हाय आयुष शंकर प्रतन हांगासर आयलय कशें बघते आसा बरें बघते सर ऍक्च्युली म्हाका तुका पळयत आसतना हांगासर आमचे फ्लॅग पडलेले बरे जाते आसा खंयचे म्हणे पॉलिटिक्साच्या पार्टीन आसा गे तूं ना ओके सो हे जे कॉस्ट्युमाच्या फाटल्यान कालें गूट आसा आमकां येयला सांगता गे ये सॉन्ग अशे विशयी जय भारत म्हणून ओके नेसा नेशन सेम ओके सो सॉंगाक सूट जावचे भशेन फुल कॉस्ट्यूम घेवन फुल प्रिपेर्ड जावन आयलय वय गे ओके सो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका हांगासर ह्या लेवलाक पावल्या पासून ओके बरी खुशी दिसते आसा तूं म्हाका ओके सो सेकंड क्वेश्चन तुका कितें घेवन सांगल्यार थ्रू आउट द जर्नी तुजें कालें पुरो एक्सपिरियन्स जालें अप्स एंड डाउन्स कितें तुवें फेस केले बिकॉज ऑफ दिस रियालिटी शो आनी तातूंत तुवें कालें पुरो तुका लिसांव शिकूंक मेळ्ळें तें आमकां सांगताय गे जड्जसांचे करेक्शन ताणें दिल्लें आमकां करेक्शन हांवें केलें लो नोट्स हाय नोट्स आनी मस्त वेरिएशन फिलिंग्स मागीर मस्त कंपोजराची वळख जाली फोटे दाखयल्ले तांचे विशयार आमकां कळ्ळें सारांश सांगलो तशें घडलें म्हाका आमी तुका गुड लक म्हूण सांगते आसा तुवें जय भारत म्हूण सांगलंय सो हाच्या विशयान हांव तुजे कडेन मागीर विचारता तूं परफॉर्मन्स दिवंक रेडी आसा गे वय रेडी येस येस ओके कम ऑन 3 2 1
हर मनशातावन गाजों दिताळो जय भारता आवाज हो मोसो सुंदर भारत देश हो पृथ्वीचेर एक उज्ज्वल दिवो काळजांत करतलो मोग तुजो समर्पण दिता हांव तुका जीव म्हजो मोसो सुंदर भारत देश हो पृथ्वीचेर एक उज्ज्वल दिवो काळजांत करतलो मोग तुजो समर्पण दिता हांव तुका जीव म्हजो उंच फावो तुझें स्थान सोभोंदी तुझें सिंहासन सरना तुका संवसारान कोण लाभोंदी तुका सर घनमान सदांय तुका करता प्रणाम भारत माते तुका नमान मोसो सुंदर भारत देश हो पृथ्वीचेर एक उज्ज्वल दिवो काळजांत करतलो मोग तुजो समर्पण दिता हांव तुका जीव म्हजो हर मनशातावन गाजों दिताळो जय भारता जय भारता जय भारता जय भारता आवाज हो ओके सो ॲक्च्युली तुझें हें पद आयकून म्हाका खंडीत रितीन गूज बम्स आयले म्हणून सांगेत फुल पेट्रियोटीक मोडार गेले आमी ह्या पदा विशीं म्हाका इल्लें चड इन्फॉर्मेशन कळीत करता गी कंपोजर कोण लिरिसिस्ट कोण आमकां इल्लें सांगता गी ओके ह्या सॉंगाचो कंपोजर लेट PH पिंटो हे सॉंग सांगले ब्लँच डिकोना आनी ह्या सॉंगाचो म्युजीक राजगोपाल आनी सुमुख ओके सो तुवें आमकां पुरा डिटेल्स आनी परत दिलें तुजे परफॉर्मन्सीस जाले सो आतां तुवें इल्लेशें रिलॅक्स करी येत कित्याक की म्हूण सांगल्यार नेक्स्ट टर्न उलोवचे आमचे जजसाचे ओके सो हांव रायना बाय कडेन वचचें गी येस रायना बाय तुमचे तन स्टार्ट करता आसा आयुष वय मॅम वय म्हाका एक गोत्ता तुमचा आयुष म्हणून सुबीत दिसता तूं ताळो तुका बरो आसा येदोळी तुवें तुका सांगला आमी पूण आज तितलें म्हळ्यार एक्सपेक्ट केल्लें तितलें बरें येवना म्हणून जालें म्हाका तुजे हाय नोट्स इल्ले नेजल येतात हाचे पयलें सांगलांक गोतू ना तूं हाय येताना तुज्या कळटा हांगा कपालार मिरयो पडटात नाकांत तावन म्हणटाय म्हणून विज्युअली दिसता सो ते एक अवॉयड करचें नेजल सिंगींग अवॉयड कर लो नोट्स ही तुवें म्हळ्यार तुका कम्फर्टेबल स्केल केलाय कोण ना ते लोअर नोट्स बसनातले समा लो केलिंग स्केल ना हां तेचे ओरिजिनल अशेंच आसा ओके लोअर नोट्स सुमार कडेन आहले ते मुजो सुंदर गांव पृथ्वीचेर एक ते पुरा नोट्स बसनातले थोडे श्रुतीचे इल्ले प्रॉब्लेम्स आहले सुबीत पद हाचे सितार पीसीस आयकूंक म्हाका
खुशी जाली म्युजीक बरें बरें आसलें उतरांची क्लॅरिटी आसली बरी आसली तरी पूण आनी बरें करीत आयुश कॅन डू बेटर म्हणून जालें म्हाका आज इल्लेशें तें उणेपण दिसलें म्हाका जायत की ओके ओके जिनाबाई वॉट यू आयुष येस मॅम बारी सोबीत दिसताय तूं थँक्यू बरें जालें सिंग केल्लें तुवें प्रेजेंटेशन बरें आहलें थँक्यू ते धाकट्यो संगत्यो रायनान सांगल्यो हर कोनशातावून हर मनशातावून सुडाळेजे ओके मॅम हर कोनशातावून हर मनशातावून ओके ओके चरक्यांक इल्लेशे लोवर नोट इल्ले कश्ट म्हणोंक मात्र म्हळ्यारी ते आयकूनचे बरी सुदींग आसाचे ओके जायते मॅम तुवें ट्राय केलाय ना म्हणना हायर नोटी तशेंच रीच जाल्यात तुजे नोट रीच जाल्यात तो ते हाय पार्ट येता पळय बरें बरें रीच जाला ओके मात नेझल इल्लें तुवें एवॉयड करीजे जाय ओके मॅम तोंड ओपन आनी की तुवें अंगातावन सिंग करचें अंगातावन सिंग केल्यार तुका येता जायत गी सिंग करतना तुवें आलाप आनी सिंग कर जाय जाल्यार पोटाक हात धर अशें हात धर तुका फील जाता ब्रिदींग एक्सरसायज करतना पळय तुमी अशें हात धरल्यार फील जाता कितले तूं तुजें ब्रेथ कंट्रोल कशें करियेत तें पुरा कळटा ते हाय नोट येताना थोड्या तुका मुखार सिंगिंगांत गरज पडटा तले पळय एक्सरसायज जायते बरें जालें थँक्यू मॅम ओके थँक्यू मॅम वॉट यू फादर आयुष्मान आयुष्मान बाबा रेगन रोनाल्ड रेगन आदले पटी सांगलें मातशें न्ही वय वय उडासा न्ही म्हाका उडासा तितलो मातरो जावन हांव जायत गे पी.एच. पिंटोचें पद पी.एच. पिंटो बरो एक कंपोजर ताजी मस्त बरीं पदां तांतल्या पैकी एक हें आतां हें तुवें भारत देशा विशीं उल्लेख केला देखून थोडे संगती हांव सांगता रेलेवेंट प्रस्तूत काळाचे तुजे सिंगिंगाची वरवणी केल्या हांवें स्पेशल वरवणी करीचे म्हणना लोवर नोट्स इल्लें म्हाका हांवें ऑब्जर्व केलें तूं इल्लो पेट्रिऑटीक दिसताय आमकां देशभक्ती दिसताय आनी हाई म्हळ्यार हाई आसा दोनी एक्स्ट्रीम आहा तें देखून काय म्हणटा तिले कश्ट जाता बट गुड प्रेजेंटेशन ओके आतां गांधीजीन स्वप्निल्लो रामराज्य आहा पळय भारत देश आहा पळय अहिंसा सत नीत तोलो 1984 राकेश शर्मा आदले फुडें सांगला हांवें परत सांगता स्पेसाक गेल्ल्या वेळार ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द स्पेस इंदिरा गांधी तो प्रायम मिनिस्टर तो इंदिरा गांधीन विचारलें थंय स्पेसार आसल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान राकेश जी ऊपर से भारत कैसे दिख रहा है तो म्हणलो सारे जहां से अच्छा मेरा भारत महान म्हणालो तो सगळ्या संवसारा पैकी म्हजो गांव श्रेष्ठ म्हण परच्या पोरूस आनी एकलो गेलो स्पेसाक ताचें नांव कालें तूं सांग पुरो हांवें सांगलां मागीर तूं घाल्याक पोरूच ಗೊತ್ತು ನ್ಯೂ हे ಗೊತ್ತಾ सजे शुभांश शुक्ला म्हणणे आयकोन हांगी ना स्पेसाक हांवें सारकें सांगलां म्हणजे चिंता वय वय आं तोय गेलो स्पेसाक म्हाका सांगता कितें म्हळ्यार सारे जहां से अच्छा पयलें इन्क्लुझीव आसलें आमी सकट धर्माचे एक देश भारत देश आज एक्सक्लुझीव जाला म्हजो धर्म श्रेष्ठ म्हजी भास श्रेष्ठ म्हजी संस्कृती श्रेष्ठ देखून तूं आमचो न्हय म्हणलें आयलां नीज भारत खंयचें म्हळ्यार रबींद्रनाथ टागोरान म्हणलें where the mind is without fear and the head is held high into that heaven of freedom my father let my country awake म्हणलें रबींद्रनाथ टागोर अनफॉर्च्युनेटली आज फियर भरला अल्पसंख्याकाक पर उत्तराखंडांत कितें जालें नन्साचेर केस घाली ओडिसांत एक कॅटेकिस्ट पाद्र्याब आनी सिस्टरांक हे कितले रेलेवेंट ह्या म्युजीक शोन गुर्तुना म्हाका बट आय एम क्रिएटींग सम अवेरनेस आतां इन्क्लुझीव न्ही एक्सक्लुझीव बियान जियोवचे दीस आयल्यात सत उलयले आज देशद्रोही जाल्यात देशभक्त म्हळें तुवें पेट्रिऑटीक म्हळें पळय ट्रूथ 3 T's म्हळें ट्रूथ ट्रस्ट एंड टॉलरन्स आज ना सत उलयतल्याक आज देशद्रोही म्हणटात देखून आज पुरा बंडल पुरा ब्रिजांय पडटात रोडी सामानान खंयचेय सामाना दीस इज द इंडिया गांधीजीन स्वप्निल्लो हो देश न्ही मेरा भारत महान म्हळें सुंदर म्हजो देश भारत सुंदर आमी इतलेंच मागया की मुखल्या दिसांनी गांधीजीन स्वप्निल्लो हो देश भारत देश रामराज्य जावन दी म्हूण तुका शाबासकी पाट्यात एक पेट्रिऑटीक फिलींग आमकां हाडल्या पासत आनी तुका आयकताले आसात पळय आमच्या भारतवासी सक्टक एक जागृती जावन दी आनी आमच्या भारताक आमी सल्यूट करता मेरा भारत महान Thank you so Thank you, much, sir. judges. Okay, so
तुका आमचे पेट्रियोटिझमा विशयान ती फादरान सांगले आनी टेक्निकल स्किल्सा विशयान तो आमच्या दोन्ही जजेसांनी तुका बरें करून तिळसिला सो ताणी सांगले पुरो तूं एग्री करता गी वयगी ओके सो तुजे कॉन्फिडन्स म्हाका बारीक पडलें खुशी जाता खंडीत रितीन आनी ताणी सांगले पुरो तुवें बरें करून एक्सेप्ट केलें सो नेक्स्ट राउंडाचे आय एम नॉट शुअर बट कितेंय जावन दी तुका तुज्या फुडाराक बरें मागता ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू हाय लिओना हाय ओके बरी सोबे दिसते से मस्त क्यूट आसा हितून पळोवंक थँक्यू ओके सो लिओना हांगा बेन दिसते आसा गी तुका ना ना ओके सो ना म्हणटाना म्हाका बेन दिसते आसा ताका पळोवनूच ओके सो कितेंय जावन दी हांगासर येवन कशें भोगते आसा तुका यू हॅपी येस येस व्हेरी मच खाली वन वर्ड आन्सर शिकून धाडला गे मम्मीन नांगी ओके सो आतां तुवें म्हाका 5 सेंटेन्सान तुमी सांगाचे तुका हांगासर येवन कशें भोगते आसा तुज्या ह्या जर्नींत कालेंपुरा जालें तुका जिगी बेगी तारातून कालेंपुरा बरें जालें म्हूण सांगून एटलीस्ट 5 सेंटेन्स म्हण सांगाचे तुवें म्हाका कमॉन म्हाका ट्रॅव्हल करतना मस्त खुशी जाली आनी हांगा पावल्यार म्हाका एक म्हजी 4 फ्रेंड्सां मेळ्ळी आनी आनी म्हाका मस्त संतोष भोगलो ओके ನನಗೆ ओके यस सो आयच्या दिसा हांगासर तूं खंयचें पद सिंग करीचें म्हूण सांगून तूं प्लॅन करना आयलाय खंयचें आमी एक जावया ओके हे पद घडणार देवादीन क्लॉड डिसोजा गायन केले मानेस्तीन शिल्पा कोटिनो संगीत सजयले मानेस्त पप्पन आनी मानेस्त जश्विन ओके सो ते मस्त क्यूटली आमकां इंट्रोडक्शन दिलंय ओके आतां हांव चड टायम वेस्ट करना कित्याक जजेसी मस्त एक्सायटेड जावन आसा तुजे परफॉर्मन्स पळोवंक सेमी फिनालेचे परफॉर्मन्स रेडी आसा गी वय रेडी वय ओके कम ऑन ऑल ओवर टू यू ओके शांत राती प्रशांत व्यात मोडा उठली मोसराची अग्याची स्वार्थाची मोडा ती क्रिस्तावांचेर हल्ल्यांची मोडाती क्रिस्तावांचेर हल्ल्यांची मोडाती हल्ल्याची आज आमच्या भारतान किती अन्याय घडता मुनीस तो देवाचेर हल्लो करता आमच्या देवान आनी स्फोटन जाता पवित्र मंदिर ते भस्मोंक चिंतात आमच्या बुरापणाचेर अक्रम चलता क्रिस्तांव पन्नास करूंक देखतात एक जाया आमी एक जाया हर एक क्रिस्तांव आमी क्रिस्ता खातीर झुजोया आमी पोलकुरे न्हय म्हूण त्यागात्यांक दाखोवया जागुया झुजोया जिकोया एक जाया आमी एक जाया हर एक क्रिस्तांव आमी क्रिस्ता खातीर झुजोया आमी पोलकुरे न्हय म्हूण त्यागात्यांक दाखोवया जागुया झुजोया जिकोया
शापोना जन्यायान जिल्ला मुजरा हग्याचे वारे वळा उत्तर भारतान आनीस घडला कितलीशा क्रिस्तावांक बसमोंग सोडला याजक भाव बहिणींक मारतीर मारला एक जाया आमी एक जाया हरी एक क्रिस्ताव आमी क्रिस्ता खातीर झुजोया आमी पोलकुरिले म्हूण त्यागात्यांक दाखोया जागोया झुजोया जिकोया एक जाया आमी एक जाया हरी एक क्रिस्ताव आमी क्रिस्ता खातीर झुजोया आमी पोलकुरिले म्हूण त्यागात्यांक दाखोया जागोया झुजोया जिकोया जागोया झुजोया एक जाया लिओना ओ माय गॉड तुका पळयल्यार म्हाका एक गादूड आसा तें आसा मुर्ती चिಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು छोटा पॅकेट बडा धमाका सो तुका ओडून हांवें 2-3 सवालां विचारली तरी सवालां सांगतना तुका इल्लेशें सांगूंक कश्ट जालें बट ह्या परफॉर्मन्सान तुजें एक्सप्रेशन ओ माय गॉड रोमटे खडे हो गए तशेंच म्हूण सांगीत न्ही जाय की सो पुरो हर एक हे सॉंगाचें मिनींग काडलें म्हूण सांगून तुका गुत्त आसा गी वय इतलें फील करून तुवें सांगलें सो ते टेक्निकल पार्ट सिंगींग पार्टाच्या विशयान जजेस तुका सांगतात बट इट वॉज अ विज्युअल ट्रीट ओके तुका पळोवंकूच तू बारी खुशी भोगता आसा म्हाका तूं काले चिंतय बरें करून परफॉर्म केलें म्हूण चिंतय गी तूं वय वय गी ओके बारी खुशान आसाय तूं पण आमचे जजेस कितें सांगतात म्हूण सांगून ओके येस रेडी गे यस ओके जिना बाय तुमचें स्टार्ट करते आसा हांव हांव उबें रावून येद्या ल्हानशा माणकोल्याक शाबासकी दिता ओके ओके वाव दॅट्स ग्रेट थँक्यू मॅम तूं येदें ल्हानशें पिट्टूस म्हणजे हांवें केदाळे तुका वय मो वय मॅम तुजे कितल्यो हांसोगी तितलेच सिरियसनेस ह्या पदान तुवें दिलें तूं कशें म्हणटाय म्हाका गुत्तुना तूं येदें ल्हान आसाय जावन ती कोणायची दिश्ट पडूं नजो तुका ओके ओके मॅम बरें करून तुवें तुजें सॉंग तुवें सादर केलें हें तुजें तावन न्हू आतां तूं ल्हान जाल्यार व्हडांनी तुजें तावन शिकाचें उतरां कशीं तुवें प्रेजेंट केलीं ग्रेट थँक्यू मॅम सुपर सुपर देशभक्त तुजे कडेन दिसलो ओके आनी क्रिस्तांवां खातीर कालेंपोरा जावन आसा तुवें कशें प्रेजेंट करून दाखयलें तुवें वय मॅम बारें बरें जालें Thank तुका you. पळोवन म्हणी अलें करतल्यांक बुदेजे वय एक धाकटुलें माणकुलें तितले फिलिंग्स एफर्ट्स घालन सिंग करन तुजें पद आयकून तांणी समजयचें वय मॅम समजातल्यांक ओके वय मॅम बरें जालें सुपर जालें थँक्यू मॅम ओके थँक्यू मॅम तशेंच रायना बाय तुमचें ओपिनियन प्लीज म्हाका उलोवंक उतरांत नात हांव तटक्क जालें हांगा तितले अपुर्बायाचें तुजें सादरपण आज लिओना खुशी जाली पळोवन एक पावरफूल संदेश ह्या पदांत आसा आनी तो कशें लोकां थंय पावयजे म्हणून तुवें आज हांगासर तुज्या परफॉर्मन्साक प्रूव करून दाखयलें हर एक शब्द कळ्ळें खंय खंय कितल्या स्ट्रेस करीचे तें पुरो तुवें बारीस अपुर्बायन आनी कांय एफर्टलेस कितले अभ्यास केला हें कोण ना तुका कोण शिकयता तें सांग मम्मीच शिकयता गी दुसरी कोणी तुका ट्रेन करतात गी मावशी आनी मम्मीन म्हाका ट्रेन केल्लें आतां मावशी आनी मम्मी की कॉम्पिटिशनाक आपूण हाडिचे आमी एस्पेशली ते म्हळ्यार ते एक्सप्रेशन्स ते उतरां बघून कशें म्हणाचें म्हूण आतां सकट कंटेस्टंट्सांनी तुजे तावन शिकाचें रियली ग्रेट इतल्या ल्हान प्रायर तुवें तें करचें
रियली इम्प्रेस्ड म्हणाजे हांवें हाव भाव ते मागीर काले रिदम ताळी तुवें बरो करून सांबाळ्ळाय थोडे उत्सार मात्र थोडे ळा आनी पुरा ते येवन आमचां आणि तुवें करेक्शन्स करीचे आनी ते वड जाताय ते प्लस एंडिंग्स उतरांत पळय देखता थ आणि ते थ न आणि प्रयोंचे कडेन ते कंप्लीट जायचे ते मात तुवें उडास दवरचे बट ओवरऑल पिच्चींग वायज एक दोन कडेन इल्लेशे श्रुती सुकले आसतले बट नातल्यार तो हायर नोट्स लास्ट नोटाक हांव राखोवन आहले आतां हें पावता गी ना गे म्हणून जाल्यार तुवें सिंग केलें आमकां हें आयकून मस्त कोत्ता हें द क्लॉड देवादीन क्लॉड कॉम्पिटिशना खातीर कंपोज केल्लें आसतलें आमी तें कोंकणी नाटक सभेचें कॉम्पिटिशन हें मस्त आयकलें आज मस्त 12 वर्सां उपरांत आज परत तुजें तावन आयकूंक मेळ्ळें खुशी जाली म्हाका आयकून थँक्यू मॅम. वेल डन लिओना थँक्यू मॅम. तूं आनी एक 8-10 वर्सांनी केदो व्हडले सिंगर जाताय म्हूण म्हाका आतां चिंतूंक जायना अशें तर अभ्यास कर थँक्यू मॅम. आतां हांव सेमी फायनलिस्ट म्हणून घात्ता आनी प्रयोनूजो जे तांच्या पेरंट्सांक सांगचें ती आतां हें जाल्यान म्हणून तांकां वयरत दवरनाका धर्निरीत आसाचे जॉयल पेरेरातलो म्युजिशियन तो येदो व्हडलो म्युजिशियन हांव कोडयाळान ताचे तो म्युजिशियन ना पूण तो आजुनी इतलें ताणें अचिवमेंट्स केल्यान जाल्यार तो इतलो ग्रावंडेड इतलो केदाळे एप्रोचेबल यार तूं काले विसरल्यार तो दिता तशें तें गत्त ह्या एटिट्यूड केदाळे येवन नजो म्हळ्यार भुरग्यांक तें आसा ना थोडे पुटी वडिलां तांकां म्हळ्यार नाका नाका त्या कॉम्पिटिशनाक वचनाका इस्कालान तें ल्हान कॉम्पिटिशन इगर्जींत तें ग्रुपार सिंग करूंक वचना म्हळ्यार म्हाका कोत्ता एक्सपिरियन्स आउट ऑफ एक्सपिरियन्स हांवें उलोवचें तशें तांकां तुमी तें तांकां होल्ड बॅक तांकां दामून धरल्यार ती मागीर सक्सेसफूल जायना देखून कितलें ताका तुका समजलें हांवें काले सांग एक आमच्या पेरंट्सांक आमच्या वडिलांक हांवें रिक्वेस्ट करचें म्हळ्यार मुस्तपुटीन जालां ती भुरगीं थोडे पीकार येतात व्हडले व्हडले शो विन जातात मागीर इल्ल्या दिसान तांची खबर आसना तांकां अवकाश मेळनात कित्याक म्हळ्यार 1-2 पुटी तूं ना म्हळ्यार मागीर तुका कोणी आपयनात वय मॅम. वय तुका पुरा कळ्ळें गुड बारी समजोवणेचें चेडून तें इतल्या ल्हान प्रायरच बरें जालें मा बारीच खुशी जाली व्हेरी प्राऊड ऑफ यू. थँक्यू मॅम. Father, over to you, most awaited. लिओना येस फादर. ओ राग इतलो खंय आलो बा तुजे थंय भायर म्हाका मेळ्ळें तूं इतलें मोगान उलयलें म्हजे लागीं आसता एक पळय यार ओ देवा म्हज्या तुज्या प्राय एक वंडरफूल परफॉर्मन्स पळय प्रॉप्स आनी पुरा पळय वातडली तुवें तो कुरीस आनी हे पद आसा पळय प्रस्तूत व्हेरी व्हेरी रेलेवंट उत्तर भारतान मात न्ही बाये हां तूं वाचताय तुका काले सांगलें रे भुरगीं हांव म्हळें हांवें सिरियस सांगते आतां वय बाय सिरियस जालें जोक जालें म्हाका हाडे आयक दक्षिण भारताक गेला पोर पळय बाय ते प्रोटेस्ट जालें पळय तुका गुत्ता कितें दोगा सिस्टरांचेर कालें जालें वय, तें गुत्ता. तांचें नांवां गुत्ता तें तुका वय. सांग सिस्टरांचीं नांवां प्रीती आनी वंदना म्हूण उत्तराखंडांत तांकां अरेस्ट करन मानव कळ्ळ सागणे म्हणून आनी कन्वर्शन म्हणून NIA दिलां आतां व्हेरी व्हेरी अती एक जालें हांवें सांगता तुका पयलें आमच्या संस्थेक तांणी अटॅक केलें कोण म्हणून सांगना कोण म्हळ्यार मूलभूतवादी ताचे उपरांत 2008 आमची इगर्ज्यो मारल्यो उत्तर भारत न्ही मंगळुरांत वय. ताचे उपरांत आमच्या भक्तिकांक मारलें पेरमनूर आनी कुलशेकरान ताच्या उपरांत आमच्या सिस्टरांक मारलें कुलशेकरान ताचे उपरांत आमच्या पाद्रेबांक मारलें स्टॅन स्वामी आनी खंय ओरिसांत खंदामालांत मारलें वय. आनी ग्राम सेन्स लगड काडलें हें सद्दां जावन त्या उत्तर भारत मात न्ही दक्षिण भारताक आयलां ट्रॅजिडी ट्रॅजिडी गांधीजीन स्वप्नेल्लो देश कितलो सोबीत देश देखून तुवें सांगलां पळय उद्वेग राग कित्याक म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव एक जावया आमची कुर्लेची संस्कृती कोण एकलो वयर येतना ताजे पांय ओडचे बिझनेसान ती सेम म्युझिकान ती सेम सक्टान ती सेम वण घालची संस्कृती केरळायट पळय कितले बरे युनायटेड खंयच्या खंय वचत तुमी ना म्हणाले इल्लें वेल्लें म्हणटात म्हाका आं आमचें जाल्यार तें हांव कोडी घालतना आयलां गो मागीर सुरू केलें गॉसीप वण घालचें बरा न्हिदतलें जावन एक जावया म्हळें तुवें क्रिस्तांवांक देखून तुज्या ल्हान भुरग्या येतना आमी मेसेज काडून घेवया एक जावया जाल्यार पुरो हल्लो जाता आसतना आमी सांगात मेळोन कित्याक कॉन्स्टिट्यूशन आमचें संविधान आमकां सगळ्यांक जियोंक हक्क दिता वी आर नॉट फॉरेनर्स आमी इंडियन्स देखून भारत देशांत आमकां जियोंक हक्क आसा देखून कुरीस तुवें काडून गेले पळय तो कुरीस आमचो आधार गे व्हेरी गुड कॉंग्रॅच्युलेशन्स सलाम.
थँक्यू सो मच जजेस. यू नो लिओना, सगळ्या सेमीफिनालेंत येदोड पर्यंत पयल्या कंटेस्टंट तुका जजेस आतां स्टँडींग ओवेशन मेळ्ळा. ओके, सो पयल्या फावटी एक जज उबे रावन सेमीफिनाले राउंडांत कोणाक क्लॅप केल्लें आसा. सो दॅट्स अ ग्रेट अचिवमेंट. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि तुवें स्टार्टिंग उलयली ती रीत पळोवन या तुजें इनसन्स, तुजें हांसो पळोवन खंडीत कोणी एक्सपेक्ट करचें ना तुका तितलो राग येवंक जाता म्हूण सांगून इतलें बरेंकन तुवें एक्सप्रेशन दिवन तुजें आमकां कितें आसा पाद्रेबान सांगल्या बरी आमचे सुत्तमुत्ते कितें घडतें आसा ताच्या विशयान तुवें आमकां एक जागरण दिलें. ओके, सो थँक्यू सो मच. म्हज्या सायडीन तावनी तुका हॅट्स ऑफ. अँड नेक्स्ट राउंडाच्या विशयान हांव तुका कांय सांगना, बट यू गॉट अ ग्रेट फ्युचर म्हूण सांगीत. तुका ऑल द व्हेरी बेस्ट. आनी तुका इतलें बरें ट्रेन केलें तुज्या मम्माक आनी तुज्या मावशी की तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा आसा, तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आसा. ओके, येस, कीप इट अप. हाय टियारा. हाय. ओके, सो टियारा, सेमीफिनाले राउंडाचे आमचे अकरेचे कंटेस्टंट तूं कशें भोगता आसा तुका? एक्सायटेड. इल्लेशें टेन्शन घेवन सांगलें बरें जालें म्हाका. नर्वसनेस आसा गे? ना म्हणटाय पूण तोंडार इल्लेशें चूर 1% मे बी. ओके, येस. सो तुजें जर्नी थ्रू आउट कशी आसली? तुका कालें पुरो फेस करूंक जालें? तुका कालें पुरो बरें पूण जालें आमकां इल्लें सांगताय गे तूं? म्हाका जिकी तारांतून मस्त शिकोवंक मेळ्ळा. प्रिवियस राउंड्सान जजेसान म्हाका करेक्शन्स दिल्ले, हांवें ते करेक्ट करून म्हजें सिंगींग इम्प्रूव जावंक मस्त हेल्प जाला. आनी प्रिवियस राउंडांत आमकां कंपोजर्साच्या विशयान आहले, तातूंत म्हाका मस्त कंपोजर्साच्या विशयान शिकोवंक मेळ्ळे. आनी मस्त सॉंग्सूय म्हाका हांवें मस्त न्यू सॉंग्स डिस्कवर केले. आनी म्हजें पिच रिदम पुरा मस्त इम्प्रूव जाला. आनी लिरिक्स मस्त इम्पॉर्टंट म्हणून म्हाका कळ्ळां. ओके, सो तुवें तो पुरा पॉयंट्स सांगलाय आतां. हे पुरा पॉयंट्स तुवें गुमानान दवरूंक आसा, कित्याक की म्हूण सांगल्यार नेक्स्ट परफॉर्मन्स डिसायड करता वेदर यूल बी क्वालिफायड टू द फिनाले राउंड ऑर नॉट म्हूण सांगून. ओके, सो द नेक्स्ट राउंडाचे पयले तुवें आतां हांकां ह्या राउंडा खातीर कालें पुरो प्रिपरेशन करना आयलें तें म्हाका सांग. म्हळ्यार खंयचे पद तुवें सिलेक्ट केलाय आनी ताच्या फाटल्यान असले कंपोजर जावं दी, लिरिसिस्ट जावं दी, तांच्या विशयान आमकां इल्लें सांग. हांवें सिलेक्ट केल्लें पद जावन आसा शीतल वाऱ्या. ह्या पदाचो म्हळ्यार लिरिक्स आनी ट्यून्स दिले क्रिस्टोफर रोशन लोबो. म्युजीक अरेंज केल्ले मानेस रोशन डिसोजा एंजेलोर. आनी ह्या पदाची गावपीण जावन आसा मानेस्तीन कॅरन क्रास्टा. ओके, सो या आतां इंत सॉंग पर्टिक्युलरली चूज करून कितें म्हण स्पेसिफीक रिजन आसा गे तुका? प्रत्येक कारण? वय आमकां माणसोबानांत एक मानशी आहले लास्ट इयर, तांतो म्हळ्यार ग्रूप जावन आमी हे सॉंग गायले. म्हाका तें पद मस्त लायक जालें आनी म्हजे मम्मीकय मस्त लायक जालें, देखून आमी हें पद सिलेक्ट. ओके, सो मम्मीचे लायक काण घेवन आमचे टियारा बाई सरला आपले सेमीफिनालेचे एक लास्ट परफॉर्मन्स हांगासर दिवंक. सो टियारा, रेडी? येस. सो तूं आमचे लास्ट कंटेस्टंट. आमी इल्ले जोशांत म्हणया. ओके, हांव 3, 2, 1 म्हणटना तुवें रेडी म्हणचे. ओके, हियर वी गो. 3, 2, 1. रेडी. ऑल द बेस्ट. शीतल वाऱ्या म्हाका तुझे पकाटे धी, उबून बोवून प्रकृती सोबाय साकूंक दी. शीतल वाऱ्या म्हज्या उतरांक संगीत धी, मधुर गीत रसून फुलांक नाचुया गे. शीतल वाऱ्या म्हाका तुझे पकाटे धी, उबून बोवून प्रकृती सोबाय साकूंक दी. शीतल वाऱ्या म्हज्या उतरांक संगीत धी, मधुर गीत रसून फुलांक नाचुया गे. ही रंगाळ फुलां म्हाका तुज्यो पाखल्यो दी, म्हज्या आंगार सोबून सर्वांक आकर्सून दी. ये तूं रंगाळ फुलां मोगनाक तरणाटपण दी, खुशालजीने रंग
सगळ्यान प्रसारून दी. उदका जरी म्हाका तुजी थंडाय धी, दतेक वेंगोनल्लो मोग करून दी. येवाळा तुझ्या मसल्या संगी खेळूंक दी. सलका संगी मिरोन खुशी नाचयांगी. उदका जरी म्हाका तुजी थंडाय धी, दतेक वेंगोनल्लो मोग करून दी. येवाळा तुझ्या मसल्या संगी खेळूंक धी. सलका संगी मिरोन खुशी नाचयांगी. ये रंगाळ फुला म्हाका तुज्यो पाखल्यो दी. म्हज्या आंगार सोबून सर्वांका करसून दी. ये तू रंगाळ फुला बोगनाक थरनाट कोण दी. कुशाल जिनेचो रंग सगळ्या प्रसारून दी. वाऱ्यार्दलच्या थनासो तो सोबीत नास. दोवा थेंबे दितात तांका तूं मोगरास. रुकाकरे ओडनास छावाली सो मोग खास. सूर्या म्हाका तूं शिकयती मोगाची भास. वाऱ्यार्दलच्या थनासो तो सोबीत नास. दोवा थेंबे दितात तांका तूं मोगरास. रुकाकरे ओडनास छावाली सो मोग खास. सूर्या म्हाका तूं शिकयती मोगाची भास. ये रातच्या सान्या नाखाणी गळाय. तुझ्या मोगात पडूंक म्हाका ती आतुराय. देवून ये तूं वेगळी धरतीच्या ह्या तळा. म्हज्या तुज्या नाचपाक साक्षो ग्लोबोवार. ला रा रा री रू, ला रा रा री रा रू, ला रा रा री रू, ला रा रा री रा रू, ला रा रा री, ला रा रा री, ला रा रा री, ला रा रा रा, ला रा रा री, ला रा रा रा, ला रा रा रा. दे बरें करूं. टियारा, ओके, सो कितलो टाइम जालो तुका हे सॉंग प्रॅक्टीस करूंक? 1 month. 1 month म्हणजे जालें. ओके, केन्ना डेट डिक्लेअर जाली त्या दिसा तुवें प्रॅक्टीस करूंक स्टार्ट केलें म्हण जालें. तुका कशें भोगता? तुवें तुजें 100% दिलाय गी? वय. ओके, सो तुका कांय भेन ना वयमू. सो कॉन्फिडंट आसाय. पळय आतां आमी जजसा लागीं सारी. ओके, सो फादर ओवर टू यू. टियारा, येस फादर. आज कोणाकी सारून हांवें ह्या एपिसोडांत तुंच वरवणी कर पळ्या तुजे गायनाची. आज तुका पाटी उडयता सवाल. बॉल इज इन युअर कोर्ट. I think as much as I could have, I have performed, but some places maybe I could have improved a bit more. आनी कितें आंगी हें बारीक जराल उत्तरां. हां ना तूं बरें दिसताय स्टेजीचेर. परफॉर्मन्स अपियरन्स इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट. बरें स्वीट वॉयस, वेरी प्लेजंट वॉयस. इल्लो पावर जायचे. उतरां मस्त न्ही. उतरां मस्त जाल्या वरवीं ब्रेथ कंट्रोल आनी इल्ले कश्ट जातात. म्हळ्यार थोडे शब्द गिळिचे पडटात. बट वेरी वेरी डिसंट परफॉर्मन्स सारकी. हांव आतां आनी एक लेवलाक वेता. तुज्या पदाचे वरवणी करतात नेचरा विशयांत न्ही, प्रकृती विशयांत. हाव नायस, कितली सोबीत प्रकृती. आमी पळय तुज्या पदांत वारें, फुलां, झरी, साळक, मासल्यो, चंद्र, तारा, वाल, सूर्यो सकड आयलां. देखूनच पापा फ्रांसिसान आमकां लावदातो सी म्हणलें एक परिपत्र दिलां, एक आयतार दिलां वर्सान. प्रकृतीचें आमी रक्षण करचें म्हणजे सामुहीक घर आमचें.
दिस इज अ कॉमन होम. आनी नेक्स्ट जनरेशन तुमी मुखली पिळगी, मुखल्या पिळगेक आमी बरें क्लीन एंड ग्रीन दिजें म्हणलें पाप साहेबाचो उलो जावन आसा. आतां कितें करता गे म्हळ्यार ह्या प्रकृतीचेर आमकां 4 आवय आसात बाये. कोण परा आमकां जल्म दिल्ली वय सर्गींची आवय, भारत माता आनी भूताई म्हणयात. भूताई म्हळ्यार मासली न्ही, भूताई थंय आमकां जेवंक मेळटा. ह्या भूताई वा धरतेचेर आतां एका मातसो अत्याचार, डिफॉरेस्टेशन, ताजे उपरांत मायनींग, वा ते एंडोसल्फानाचें तुवें आयकलें कितलीं भुरगीं अंगविकल जावन जल्मातात. केमिकल्स घाल्ले वरवीं कॅन्सर चडलां, फ्रुट्सान सकट केमिकल्स, वारें विकाळ जालां. दीस इज द स्टेट ऑफ अफेर्स. हांव तुज्या पदांचो अर्थ सांगता कित्याक म्हळ्यार ह्या पदां मुखांत आमी मेसेज दिते आसा. दीस नेचर आमी म्हळ्यार गायता काळीज म्हजे येसुमिया सोबाय कृत्यांची तुज्या पदा चार्ल्स वासोचें सॉंग. ह्या सोबीत धरतेन आमी आसतना ही राखण करची, हाचें राखून व्हरचें कर्तव्य आमकां सगळ्यांक आसा. देखून तुज्या पदां तुवें सांगलें, तुका कितलें तुवें अर्थ करून समजलें म्हाका गुंतून ना, पूण म्हाका सांगचें म्हजी जबाबदारी म्हणून हांव सांगता. पूण तुका सिंगींग आनी बरें प्लेजंट स्वीट कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक यू फादर. येस रायनाबाई, ओवर टू यू. थियरा येस मॅम. एक सोबीत मधुर पद, सुदींग, म्युजीक ही बारी सुदींग, ताळोय बारीक, ट्युनी सुबीत आयकूंक खुशी जाली. एक बरो मूड तुवें क्रिएट केलोय. जाता तितलें बरें प्रयत्न तुवें केलें. तुज्या ताळ्याक हें पद सूट जातालें. बरें करून आमकां धलयलें तुवें. थोडे पार्ट्स बारीस बरे म्हाका लागले. ये रंगाळ फुलां थंय येताना आनी थोडे ल्हान ल्हान मायन्यूट वेरिएशन्स तुवें घाले. आयकूंक नीट, ओवरडू करूं नाय, कालें सुबीत जालें आयकूंक. पूण आनीकी इम्प्रूवमेंट जायचे. कळ्ळें तुवें सांगलें ब्रेथ कंट्रोल, ब्रिदींग पॉयंट्स म्हळ्यार केलें तुवें प्लॅन करून. पूण जाल्यार थोडे नोट्स कंप्लीट जायनातले. एंडींग नोट्स, उतरांय कंप्लीट जायनातलीं, नोटी कंप्लीट जायनातलो इन सम एट सम प्लेसीस. मागीर उत्सार मस्त काम करीजे तुवें, मस्त मस्त कडेन हळ्ळा पुरा लात येता. सोभाय, भाव, ते ते महाप्राणा ते आसले ताचेर आनी पुरा इल्लें तुवें गुमान दी. तूं बरें एक गावपीण सुबीत आसा तुजो ताळो. आनी तुका बरो सपोर्टय आसा. पळयलां मस्त कॉम्पिटिशन्सांत तुजी मम्मी डॅडी व्हरतात तुका आनी शोज आनी पळोवंक येतात. तूं येताय गी म्युजिकल शोज? वय वसाचें. तूं मम्मी डॅडी येना जाल्यारय तुवें तांकां आपोवन व्हरून वसाचें. मस्त जाणां आमी बरे बरे शोज जातात, लोक आसना हांगा. ते आर्टिस्ट स्टेजीर एक 20-25 आर्टिस्ट आसतात, ऑडियन्सूय खाली 20 आसतात. मस्तपटी अशें जालां. पूण आमी एज आर्टिस्ट वी गीव आवर बेस्ट. आमी बरें करून आमी काल प्रॅक्टीस केलां तें सिंग करून येता. देखून घरा आसल्या विक्षकांकय आमी सांगचें वसा, तुमच्या भुरग्यां सांगाता खंयचेय शोज आसात हांगा, म्युजिकल शोज जावं, नाटक जावं, कलांगणांत म्हयन्याळ्यो मांचे आसतात, नाटक आसतात, फ्री. पयलें पुरो पयशे दिवन हावसफूल जाताले न्ही फादर? काले आसल्यार प्रोग्राम्स. आतां धर्माक दिल्यार लोकांक नाका. वय एंटरटेनमेंट दुसरें आसा. सो तुमी हाळे आतां तुमी गायतना तुमी एक्सपेक्ट करतात ऑडियन्स आसाचें म्हणून, न्ही गी? न्ही तूं आतां तूं गायतना तुका ऑडियन्स नातल्यार जाता गी? तूं एक स्टेजीक शो ते एक 20 जाणां आसल्यार तुका बेजार जाता गी? जाता न्ही? ओके. तशेंच दुसऱ्यांकय जाता. देखून तुमी भुरग्यांनी आतांत सोय करीजे जायत गी. काही साद जाता तुमच्या आवय बापाय सांगता या फ्रेंड्स सांगता वसा, एनकरेज करया आमच्या आर्टिस्टांक अशें म्हणून हांव जावं हांगा तावन उलो दिवचें तुमकां. सो गूड परफॉर्मन्स तियारा, बट यू कॅन डू बेटर. म्हाका गोत्ता जाता तुका. जायत गी. थँक यू मॅम. ओके झिनाबाई. तियारा, येस मॅम. पद्राबान तुका आतां सांगलें जज करूंक. हांव तशें सांगेना. अशें कोणी सिंग करता तें? बरें करून सिंग करीजे न्हय. केलां हिंगी ना तुवें? केलां गे सत्त. वय बरें करून सिंग केलां तुवें. थँक यू मॅम. बेन दिसलें दिसता न्हय? बरें करून सिंग केलां. स्वीट आसा तुजो वॉयस. थँक यू मॅम. ते रायनान सांगल्यो संगती तुवें मोतीन दवरीजे. येस मॅम. ओके. हांवें तेंत बरयलां हांगा. हांवें पुरा मार्क करून गेलें. पुरा रायनान सांगलें. आतां हांवें मात हांवें म्हणचें ते करेक्शन्स तुमी काण घेचे जायत गी. येस मॅम. बरें आहलें. स्वीट आहलो वॉयस. परफॉर्मन्स बरें आहलें. तुजें लायट डान्स बरें आहलें. थँक यू मॅम. बरें करून तुवें डान्स केलें.
बरें जालें. थँक्यू मॅम. सुके घडल्यात ल्हानश्यो कंप्लीट बरें जावना. पिचिंगाचे इल्ले मोदें मोदें थोडी उतरां सिंग करतना पिचिंगाचे इल्लोशे इश्यूज आसल्यो. बोगणांक तरणाट पणदी आनी धरतेक वेंगून इल्लो मोग करूंक दी, त्या जाग्यार संगी खेळोंक दी. खेळोंक न्ही खेळोंक उत्सार सांगले रायनान. ओके ओके मॅम. आं नेक्स्ट रावंडाक येताय जाल्यार येताना पुरा मोतीन दवरन आमकां 18 आसतना बरें करिये. ओके ओके मॅम. ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅम. Thank you so much, judges. So, yeah, Tiara, do you agree with the comments? Yes. ताणी कितें सांगलें तें तूं करेक्ट म्हूण सांगून चिंताय कोणा वैभव. सो ताणी सांगलात नेक्स्ट रावंडा येवंक पुरो कितें म्हूण सांगून न्हू आय डोंट नो. हिंट दिल्लें बरें आसलें बट आय डोंट नो रियली ऑनेस्टली. बट कितेंय जावन दी तुज्या नेक्स्ट खंयच्याय कॉम्पिटिशनाक तूं वेताय जाल्यार तुज्या फुडाराच्या हर एक नेक्स्ट स्टेपाक तुका आमी ऑल द व्हेरी बेस्ट म्हणटा. थँक्यू. येस ऑल द बेस्ट. थँक्यू. वीक्षकांनो केवळ 1 व 2 न्ही आम्ही आणि तुम्ही सांगता मेळून पळयले आमचे सेमी फिनालेचे 14 परफॉर्मन्स. आमकां जर तर पळोवंक इतलें कश्ट जालें तर आमच्या वरायणारांक हे 14 परफॉर्मन्स बऱ्या रितीन सूक्ष्म रितीन ऑब्जर्व करून जजमेंट दिवंक कितलें कश्ट जालें कोण ना. पूण तरी हांगासर आमच्या तिगांय जजसांनी सांगता मेळून एक कश्टाचें काम तांणी हांगासर करून दाखयलां. आमचे रेवरंड फादर डेनिस डेसा खंडीत रितीन तांकां एक जाणवायेचें भंडार म्हूण सांगीत कसलेय रितीचे टॉपिक तांकां दिल्यार त्याच स्पॉटार तांकां कितें गुत्त आसा कितें जाणवाय तांकां आसा तें पुरा तीं दितात. एक अवेरनेस तांणी क्रिएट करतात. केवळ आमकां त्या पदाचे मिनींग सांगचें मात्र न्ही ताचे सांगातच आमी आमच्या सोसायटीक कितें बरें करयेत आमच्या समोरती बसून कशें वावरयेत म्हूण सांगून तांणी आमकां तिडचना. ताचे सांगातच आमची 2 मोर गॉर्जियस जजस ती जावन आसात आमची मगाची रायनाबाई आनी झिनाबाई. तांच्या जाणवाये खंडीत रितीन मेर ना कित्याक म्हूण सांगल्यार तांकां कितलें गुत्त आसा ती तितलें तांच्या स्टुडंट्साक सांगतात आमकां सांगतात. आनी तांच्या हे कॉमेंट्स पळोवन तांचे जजमेंट पळोवन केवळ आमच्या पार्टिसिपंट्साक मात्र न्ही बगर घरा बसुल्या सक्तांक कोण पुराय हे शो पळयते आसा तांकां सक्तांकी आमचे सिंगिंगा विशयांत चड नॉलेज मेळते आसा. सिंगिंगाचे थोडे कितले टेक्निकल इश्यूज कितले आसतात म्हूण सांगून आमकां सुमेसांक इन्क्लुडींग मी आमकां सुमेसांक हाचे विशीं चड कळीत जाला. त्या पासून इतलें बरें काम केलें आमच्या जजसांक हांव निजाय की काल जातावन तांकां हॅट्स ऑफ म्हणटा आसा. देव बरें करूं आमच्या तिगी जजसांक. आनी ताचे सांगातच हांगासर ही सगळें कार्य कितें आसा हें पुरो स्पॉन्सर केलें जावन आसात आमचे MCC बँक लिमिटेड. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हूण सांगूंक खुशी वाटते आसा कित्याक तांच्या सपोर्टा निमती इतलें बरें कार्य हांगासर तुमच्या समकार हांगा येवंक साध्य जाला. त्या पासून आमच्या MCC बँकांकी देव बरें करूं. आनी तिसरो थँक्स आमच्या कंटेस्टंटांक तांच्या फॅमिलीक तांच्या मेंटर्साक आनी सक्तांक आनी तुमकां मोगाच्या वीक्षकांनो तुमी आमकां निरंतर रितीन मोग दिल्ल्यान हांगासर हें कार्य कितें आसा हें सुपर हिट जाला. सो थँक्यू सो मच. आनी आतां हांगासर तुमी राखून रावली ती वेळ घडी येवन पावला. येस आमच्या जिगी बिगी ताराचे फिनालिस्ट कोण म्हूण सांगून तुमकां आमी दाखयता. पूण ताचे की पयलें हांव तुमकां सांगूंक खुशी वाटते आसा हे फिनाले खंय जाता म्हूण सांगून. पूर्वा म्हणजे येवच्या सप्टेंबराच्या 21 तारखेर आमच्या हंपनकट्टेंत आशिल्ल्या MCC बँकाच्या हेड ऑफिस थंयसर आशिल्ल्या त्या हॉलांत जुस्त 3 वरांचेर आमची जिगी बिगी तारा हाचे फिनाले जावन आसता. येदोळ पर्यंत तुमी पळयल्ले परफॉर्मन्स आमच्या स्टुडियोंत रेकॉर्ड जाल्ले तुमी घरा रावन टीव्हीर वा मोबायलार पळयला. बट आतां मोगाचें तुमकां एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी. जर तर तुमकां संगीता वयर मोग आसा तर तुमकां हे कंटेस्टंटाक सपोर्ट करूंक आसा जाल्यार पूर्वा म्हणजे सप्टेंबराच्या 21 तारखेर तुमी सक्तांनी 3 वरांचेर हंपनकट्टेंत आशिल्ल्या आमच्या MCC बँकाच्या हेड ऑफिसाक तुमी थंयसर येवचें. थंयसर हॉलांत हांगासर आमच्या ह्या कॉम्पिटिशनाची क्रेसो वांटो म्हणजे फिनाले थंयसर आमी सादर करता. तर आनी गळ्यांक करना खंडीत रितीन तुमी इतलें टायम तोन राखून आसात. फायनली तुमकां आतां आमी रिवील करता आसा आमच्या फायनलिस्टाची नांवां. लेडीज एंड जेंटलमॅन प्रेझेंटींग द टॉप 6 contestant, the finalist of Jiggy Biggy Tara Season 2. And here they are.
विनर्स आनी येदोळ पर्यंत कोण पर हांगासर ह्या कॉम्पिटिशनात पार्टिसिपेट केला तुमकांय कॉंग्रॅच्युलेशन्स कित्याक म्हणून सांगल्यार आमी खंडीत रितीन बेस्टांतले बेस्टांक चूज केला वय बट यू आर ऑल्सो इक्वली बेस्ट यू आर ऑल्सो इक्वली गुड त्या पासून तुमकां हांगासर इंतो ऑपॉर्च्युनिटी लास्ट म्हणून चिंती नाकात हे हांगासर एंड न्ही आमच्या पदरेबान सांगल्या बरें इट्स अ वेन तुमकां मस्त आणखी ऑपॉर्च्युनिटीज येवंक आसात दायची वळली तुमकां मस्त ऑपॉर्च्युनिटी फावो करनत आसा तुमी खंय गेल्यार तुमकां एक आयडेंटिटी क्रिएट जाला एक रेकग्निशन तुमकां मेळ्ळा आनी तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणते आसा कुडोज टू यू ऑल तर मोगाचनो हांगासर आमी सेमीफिनाले रावंड अखेर करते आसा आमी परत मेळया तुमकां मेळोवंक एक लायव्ह चान्स आसा येस परवा म्हणजे सप्टेंबराच्या 21 तारखेर आमची आणि तुमची मुलाकात जातली आमच्या हंपनकटेंत आसच्या MCC बँकेच्या हेड ऑफिसाच्या हॉलांत तेदोळ पर्यंत मोग असंदी अँड कीप वॉचिंग दायजिबल 24/7 थँक यू सो मच एव्हरीवन